Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणा सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान तीं आनंदभरी जातात. कित्याक मिद्यानाक केलें तशें ताच्या भाराचें झूं ताच्या खांदायली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भोलोली आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान अजापवंत बुध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दळबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उदेंती थावन ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच थावन ओडव घालून तो पळयता. सर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बराबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उद्गार. नोमान मारिये कुरपेन भरलोले. सर्वेस्पर देव तुजे सवे सुदोयू घे तूं ओस्तर्या मदें.
लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजे सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सोवें तुज्या उतरा पोरमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो पडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा पोरमाणें. लूक 1:30 आनी 8. नियाळाक आदार. मारयेक देवाचो निरोप मेळटोच तिचो भावार्थ हालोवंक ना. तिणें 100 प्रस्न देवाक विचारूंक नात, पूण तिचो एकूच प्रस्न जालो, हें कशें घडटलें? जेन्ना बोडव्यान तिका देवाचे जाणवायेची आनी पदवेची खोलाय उक्ती केली तेन्ना तिणें मान बागोवन सगळ्या खालतेपणान आनी ल्हानविकायेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सोवें तुज्या उतरा पोरमाणें. पयल्या वाचपांत हेच घडणेची भासावणी आदीं फुडेंच इजायस प्रवाद्यान भाकीत केल्ली आनी आख्या संवसाराक पोरगोटली ती भासावणी ह्या उतरा वरवीं शार्तीक पावयली. आयज देवाचे पदवेचेर आनी जाणवायेचेर पातयेवन जियोंक भोव थोडीं, कित्याक लोक समजता देव एक मॅजिशियन, जादूगार. आतांच मागलें आतांच मेळूंक जाय. हांव मागतां तेंच म्हाका मेळूंक जाय आनी तिसरे सुवातेर मागलोलें मेळ्ळ्यार म्हजो भावार्थ ताचेर ओदीक घोट, ना तर हांव दुसऱ्याशी वेतलों. आयज
देवाचेर भावार्थ सोडून मनशांचेर आनी तांचे पदवेचेर ओदीक विस्वास आनी त्याच पासत लोक जोळीमोळी रेतीरांनी ओ श्रायनांत धांवतात. मारये भाशेन देवाचेर पातयेवन आनी आपलें जिवीत थिरायून जियोंक दर मिसांत आपलेंच समर्पण करूंक विसरतात. पूण फकत मिलाग्रींचेर आनी विस्मितांचेर लक्ष घालतात. तर सायबीण माये भाशेन सगळें सोबीत आनी सुंदर जिवीत फावो जावंक वावरुया. मोगाळा बापा, दर दिसाक मागण्यांतल्यान आनी समर्पणांतल्यान आमचें जिवीत मिसाच्या बलिदानांत उबारून जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.